मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. मगर भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. प्राजीत कळसो दुसरो आयतार संभ्रमच्या ह्या वखदा देवाच्या मोगाच्या पुता जेजूकू आयकोंकू आनी ताच्या उतराकाल आमची जिवीत रुपीत करूंकू जाय म्हणलें सत आयची देवस्तुती परगट करता. ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना एका मनाची एक काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस आचरण करता आनी देवा अर्गां दिता आनी हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ग्लेन कुटिनो मिलार मयवडो ताका बगी संतोष बरी जल्मा दीस मागतना ताजेर देव बसोत आमी मागया. तशेंच देवाक आपणा केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां सावन मीस भेटयता. जीवन जोसेफ लोबो शारजा UAE ताजेर देव बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. तशेंच देवादेन सल्वदोर फुर्टाडो हाच्या मरणाचो 20 वर्सांचो उगडास काडना ताच्या आत्म्याक मीस दितात. बेनेडिन पिंटो आनी कुटुंब कोलवा गोवा तांचेर ते बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. आमी समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच इस्रायल आनी इराण आनी अमेरिका हांच्या मदें झूज येदोळसो सुरू जाला. हें झूज बेगीन रावच्या खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचनो प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयतारा एकूटाम जावन जमलेल्या आमकां आयचे देवस्तुतीन सरेस्पोर देव ताच्या मोगाच्या पुता जेजूक आयकोंक उलो दिता. जेजूक आयकूंचे म्हळ्यार ताणें शिकयल्ले प्रमाणे जियोवचें आनी सरेस्पराच्या सोडवणेच्या योजनान भागीदार जावचें. जेजूक आयकून ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जियो गरजेची कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. देवाचें उतर आयकूंक आमची जिवीत रुपीत करूंक जाय अशी कृपा मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवंक घेवंक अत्रेक्त आसतना ही मिसाचें बलिदान फवती भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ खास सामानान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करया. मोगाळ जेजू तुजें उतर आमचें जिवीत रुपीत करूंक आदार जाता आनी बेसांवाचें जावंक प्रेरीत करता. ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर पश्चाताप बोगसणें मागोवन म्हणटा. काकुळदारा सोम्या काकुळ आमचे दाखय जिविताच्या दुनिया जिवीत म्हाका लाभय. सांगाता काकुळ तिची सोम्या काकुळ म्हजेर दाखय
काकुळत मोझे दाक जिविताच्या दनिया जिविताच्या दनिया जिवीत म्हाका लाभय जिवीत म्हाका लाभ मगडा जेजू तुझे उतर सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिता थोडे बडी फोटी कमी साक्ष दिल्ले आसा सत्सानो अनितींची येयल्ले आसा ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा पश्चातापान भोगसणे मगोन म्हणटा काकुळधारा सुमिया काकुळत मोझे दाक जिविताच्या दनिया जिवीत म्हाका लाभय सांगाता काकुळतीच्या सुम्या काकुळत मोझे दाक जिविताच्या दनिया जिविताच्या दनिया जिवीत म्हाका लाभय जिवीत म्हाका लाभय तुजें उतर एकामेका समोग करूं तानेल्ल्यांक पिवन मुकेल्ल्यांक जेवण बंदयत आशिल्ल्यांची भेट पिडेस्तांची सेवा असले बऱ्या करण्या मुखांतरे आमी तुज्या राजाची भुरगीं जावंक आपोवणी दिताय पूण आमी रागिश्ट जाल्या स्वार्थी जाल्या मसरी जाल्या पेल्यांचें नांव पाड केलां खबरो केल्यात हेरांचें मनां दुखयलां ह्या मुखांतर तुजें तांदूळ पयस केल्या सुमया तुका दुखयलां पेल्या दुखयलां बक्षणे मगोन म्हणटा हांव काकुळतीच्या सुमया काकुळत मोझे दाक जिविताच्या दनिया जिवीत म्हाका लाभय सगळीं सांगाता काकुळतीच्या सुमया काकुळत म्हाका दाखय काकुळत म्हाका जिविताच्या दनिया जिविताच्या दनिया जिवीत म्हाका लाभय जिवीत म्हाका लाभ तकली भगवान देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया ससनाच्या देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या प्रितीवन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखां म्हणसो परजळ भोगोंक आमा सुमेस्तां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो देवाचें उतर देवाचें वडकार जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा तशे आमचेर देवो तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्पोरा तशी आमचे देवोन तुजी दया सर्वेस्पराचे उतर करेस करे
सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवोन तुजी दया सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयाभोग आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतले निवारता दुकोळ्याच्या काळार तांचो जीव वाटयता सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवोन तुजी दया सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवोन तुजी दया सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप भोव मोगाच्या इश्टा देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगट करच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवें भागीदार जा देवान आमची सडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें आमच्या करण्यांक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडलें देवाचे उतर देवाचे उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया प्रकाश बरेत गुपांतां बापासो ताळो आयकून आयलो ओ म्हज्या मोगाचो पूत ताची तुमी ऐका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी त्याच्या भावा सुवांक आपणा संगत घेवन एक उबार दोंगरार वरेविंगड सुवातेर आपूण व्हरून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचे मुखामळ सुर्या बरी परचडलें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें आनी आपले मोईचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तुंब मारतां एक तुका एक मोईजेक आनी एक एलियाक अशें तो उलयतलो तितलोसो एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी ऐका ताळो आयकून सिसीतले भियेले की ते धरणीर उमते शेवटले तो जेजू तांचे ससी येवन तांकां आपट म्हणालो उठा भिये नाकात ताणें आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां थाकी दिली मनशा पुताक मेल्ल्यान उठयसर
तुम्ही पळयलें कोणाकच सांगी नाकात. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, जेजू आज ताबोर पर्वतार वेता. ताबोर पर्वताक वेता आसतना तो तेगांक आपूण व्हरता. एक पेद्रो एक मालगडो, जिवितांत जायतो अनुभव आसलेलो आनी 12 जाणां शिसां पैकी तो एक मुखेलपण घेतलेलो मालगडो म्हणयेत. त्या पेद्रोक तशेंच जाकोब एक धैर्यादीक मनीस, एक जाणटो, आनी ह्या जाकोबाक पेद्रो सांगाता जेजू घेता आनी तसो भाव जुवांव, सुवार्ता बरयलेलो जुवांव जेजूच्या मोगाचो सीस, मात्र न्ही भोव तरणाटो, इतलें लांब जिवीत जिवंक आसलेलो. ह्या तेगांक घेवन जेजू ताबोर पर्वतार वेता आनी थंयसर तो रुपांतर जाल्लें घडयत ह्या तेगांक पळोवचो अवकाश करून दिता. ह्या रुपांतराच्या बळान तांणी आपलें जिवीत सरेसाई, रुपांतराच्या बळान तांणी सोम्याक साक्षाय जाय म्हणलो इरादो हाच्या फाटल्यान आशिल्लो. देखून पेद्रोक सर्गीच्या राजाच्यो चावयो जेजू दिता आनी म्हणटा, जें कितें तूं संवसारांत आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें. देखून पेद्रो तूं कडप, ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा बांदतलो. कित्याक पेद्रोन तें घडयत पळयलें आसा. देखून सोम्याक त्या पेद्रोचेर पातयेणी आसा. जाकोब 12 जाणां शिसां पैकी एक जबाबदारेचो मनीस, देखून जेरुजलेमाचो पयलो बिस्प ताका केल्लो. पयलो बिस्प जाकोबाक थंयसर केल्लो. आनी हो जाकोब एक जाणटो, एक धैर्यादीक मनीस, सगळ्यांक सांगाता घालून चलची सकत ताका आसली. देखून हो जाकोबाक जेजू असलें बागफोव करता. जुवांव भोव मोगाळ मनीस आपल्या आवयची जतन करूंक ह्या जुवांवक मेळटा. मात्र न्ही आपलें केल्लें सगळें मिसांव सगळ्या जनांगांक सुवातेक प्रकट करची आनी ती बरोवन दवरची सकत जुवांवक लाभता म्हणली खबर जेजूक आसली. देखून जुवांवकी असलो अनुभव जोडचें बागफोव जाता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पेद्रोक, ह्या जाकोबाक आनी जुवांवक ताबोर पर्वतार कितें पळोवंक मेळ्ळें? देवाचो वैभव, सर्गींच्या राजाचो वैभव, जेजूचें नीज रूप, जेजूचो नीज प्रकाश, जेजूचो नीज वैभव तांकां पळोवंक मेळ्ळो. दुसऱ्यान कितें आयकूंक मेळ्ळें? हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. पवित्र स्नान घेता आसतना जोर्दान न्हंयेंत ती पारव्याचे रुपी पवित्र आत्मा देवान येताना हें उतर आयकल्लें, जायत्यांक आयकल्लें, पूण हांगासर तेगांक मात्र आयकलें. हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. ताका तुमी ऐका. कोणाक ऐकचंय? अय्यो देवा, कोणाक ऐकचंय? म्हणजे कितें ऐकचंय? तोंड उक्तें करायलेशें. म्हणजे कितें ऐकचंय? देवाचें उतर ऐकचंय. देवाचें उतर, सोम्याच्या तोंडांतोन भायर सरलेलें उतर ऐकचंय. पळया, कित्याक हें उतर, सोम्याच्या तोंडांतोन आयलेलें उतर, तें निर्फळ जायना. कशें पळया, भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना. आतां पुरा सुकून गेला, सगळ्यांनी करड सुकलां, तण सुकलां, सगळ्यांनी सुकलां. आनी पळयल्यार काडी पेटयल्यार सगळें उजो पेटची परिस्थिती आयल्या. तितलें पुरो भुंय सुकून गेल्या. पुरे कडेन हांव येता आसतना ट्रान्सफॉर्मरार शॉर्ट सर्क्यूट जाली, किटलां उसळ्ळीं, सकयल पडलीं.
सकयल पडून सगळ्यांनी उजो विस्तारलो सगळ्या ट्रान्सफॉर्मराकी उजो पेटलो कित्याक म्हळ्यार तितली सुकून गेल्ली पृथ्वी आनी सुकून गेल्ल्या पृथ्वीर जर तर 2 पावस पडले जाल्यार मरोन गेल्लें तण परत किर्लता कित्याक भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना तशेंच देवाच्या तोंडान तो भायर सरता तें हर एक उतर तें निर्फळ जायना हें तेस्त फळ दिता देखून सोम्याच्या तोंडान तो भायर पडलेलें उतर खंयचें पळया खंयचें सोम्याच्या तोंडान तो भायर सरलेलें उतर पळया जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी सांगा तुमी एकामेकाच्या मोगांत जिये जाय जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत जिये जाय आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आनी तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान कितें जातल्यात आशिर्वादाची भुरगीं जातल्यात आशिर्वाद तुमच्या मुखार आज आशिर्वाद आनी शिराप दवरला आशिर्वाद जातल्यात तुमी आशिर्वाद कशें जावं येत आशिर्वाद कशें जावं येत पळया निमाणी झडत्याच्या वेळार थंयसर पळया आदल्या शुक्रार आयतार आमी आयकल्ल्या थंयसर कितें जातलें 2 वांटे जातले बरें आनी वायट मदें 2 बोकऱ्या आनी शिळ्या मदें 2 वांटे जातले 2 वांटे उजव्याक आसलेल्यांक बाप म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्यानो आशिर्वाद दाव्याक आसलेले म्हणटलो वसा तुमी शिराप पडलेले न्हू शिराप देखून आशिर्वाद आनी शिराप आमचे मदें आसा आनी कोण पळय देवाच्या उतराकाल चलता देवाचें उतर आपणाचें करून घेता आनी त्या उतरा प्रकार आपलें जिवीत रुता करता ताका आशिर्वाद कोण पळय देवाचें उतर तिरस्कार करता त्या उतरा प्रमाणे जियेना ताका शिराप देखून येया तुमी आशिर्वाद पडल्ल्यानो संवसाराच्या रचने आदी थंयसर तयार करून दवरल्या त्या सुवातेक वसा कित्याक तुमी आशिर्वाद जाल्यात कित्याक आनी ताणें म्हळें हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणयलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली आनी हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली पळया केदाळा सोम्या केदाळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तें म्हाका तुमी केलें पळया देखून देवाचें उतर कितें करूंक उलो दिता एकामेकाचो मोग करूंक उलो दिता भुकेल्ल्यांक जेवण ताणयल्ल्यांक पिवान उक्त्या आशिल्ल्यांक पांगरान बंदेत आशिल्ल्यांची भेट पिडेस्तांची सेवा पळया देखून हें भोव गरजेचें जर तर असल्यो खऱ्यो आमचे तावन झळकता जाल्यार आमचे तावन दिसून येता जाल्यार आमी आशिर्वादाची जाता आशिर्वादाची देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यानो मुखेल्ल्यांक जेवण दिवचें वर्तें काम हसिदागा अन्ना दणिदागा ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ पळया मुखेल्ल्यांक जेवण दिना जाल्यार थानेल्ल्यांक पिवण दिना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांय अर्थ ना देखून आमी आशिर्वाद जावंक जाय आशिर्वाद हांव एका घरा भेट करूंक गेल्ल्या वेळार एक तरणाटो 3.5 वर्सां प्रायसो घरा आसा तो एका बँकांत काम करून आसा बरो शिकपी पण तो घरा एकलोच आसा एक भयण आसली काजर जावन तें दिलां आनी काजर जावन तें जिवीत जिवन आसा आनी वो घरा आसा आनी ह्या वेळार घरा गेल्ल्या वेळार ताची आवय अंतरुणार आसा तिका शेळीची पिडा आनी तिच्या कटल्यार तें उदकाचें बेड्ड घालून न्हिदयलां आनी तो ताची सेवा करनासा सकाळीं उठून
सगळी आवयची सगळी नितळाई करून तिका ब्रेकफास्ट दिवन उपरांत तो एका कामागाराक दवरून कामाक वयता दनपारां येवन परत कांय लिवून करून आवयक दिता उपरांत परतून ड्युटेक वयता परतून फाटीं येवन आवयची सेवा करता. हांवें ताका विचारलें तुजी प्राय कितली जाली? तो म्हणलो 3.5 जाली. काजर कित्याक जावं नाय? बरें काम आसा तुका, एसिस्टंट मॅनेजर जावन बँकांत नॅशनल बँकांत काम करताय, कित्याक काजर जावं नाय? फादर असले परिगतेंत म्हजे कडेन कोण काजर जावंक चेडूं ओपता? हांव फाल्यां घर सोडीन जाल्यार फ्लॅट करून रावन जाल्यार काजर जावंक ओपोवतली मस्त चेडवां आसा. पूण असले म्हजे मांयची दुर्गत पळोवन सकडी येतात पळयतात उपरांत सांगता म्हणटात कोण सांगिनात 3.5 वर्सां जालीं फादर. आनी काजर जावची आशा सोडलें हांवें. पूण म्हाका काजराच्या की सड व्हरतें मुकेल्ल्या म्हज्या आवयक दिवचें, कश्टातल्या म्हज्या आवयक सांगात दिवचो, ताणयल्या म्हज्या आवयक पिवन दिवचें. तें म्हजें कर्तव्य, पयलें कर्तव्य. देखून म्हज्या जिविताची सगळीं स्वप्नां, म्हज्या जिविताची सगळी आशा, म्हज्या जिविताचो सगळो संतोश हांवें त्याग केला फादर, त्याग केला. हेचे मुखार तें कांयच न्ही. कित्याक ती अस्कत जाल्या उठूंक चलोंक शकना, ती अस्कत जाल्या खुद्द जेवंक शकना, ती अस्कत जाल्या खुद्द खाण घेवन पिवंक शकना. तसल्या परिगतींत आसलेल्या तिका हांव सोडून वचून जाल्यार कोण आसा तिका? तिका आयकतली कोण आसा? तसलें हांव करूंक वचना. आनी तसलो एमकोंडाचो उजोय म्हाका नाका म्हणलो. अपुर्बायेचें उतर. आनी तवळ तिका उलोवंक जायना जाल्यार तिणें हात उबारलो आनी पुताच्या तकले हात दवरलो आनी ती म्हणाली तूं एक आशिर्वाद, तूं एक आशिर्वाद, यू आर ए ब्लेसिंग. पळय म्हज्या मोगाचें कितल्या अपुर्बायेचें, यू आर माय आशिर्वाद. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एका घराक हांव गेल्लो. थंयसर 6 जाण बाबाव त्या 5 जाणां चेडवां. तांदो एकलो भिरांकूळ पियेतलो. सगळ्यांनी ताका सांडून घाल्लो. पुडो एका मनशान ताका सारकी वाट दाखयली. चड पिवन तेणें पडोन आसलेल्या मनशाक कोणी आयकना. तो गी बेवडो, तो गी बेबदो, ताचें कोणा उतरां मोल ना. पूण एका फंक्शनांत एका व्यक्तीन ताचें उतर आयकलो, ताका इल्लें खाण दिलें, ताणें सांगलें समजून घेतलें. ताचोच काजीन आनी ताचें उतर तो आयकूंक लागलो. ताणें ताका परिवर्तन केलो. ताणें ताका पयल्या गांवाक व्हेलो, थंयसर बरें काम करून दिलें. आनी आज तो मनीस इतलो बरो जाला. एका टायमार वस्तू नासतना मार्गा देगेर पडटलो मनीस इतलो बरो जाला. आनी तो मनीस म्हणटा म्हज्या जिवितांत तो म्हजो भाव, काजीन भाव, आशिर्वाद. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आशिर्वाद तरातराचे आसात. कांयकल्या एका चलयेक मेळ्ळो हांव आनी ती चली म्हणटा म्हाका PUC जाल्या उपरांत म्हाका हांवें CETंत बरे मार्क्स काडले, पूण जाल्यार कितें मिनिमम पयशे भरूंक आसात ते भरूंक म्हज्या लागीं तांग नातल्ली. पूण शेजारचो एकलो मनीस, आमचो फॅमिली फ्रेंड, ताणें म्हजें सगळें फीज भरलें. हॉस्टेलाचो खर्च पळयलो, सगळें पळयलें. आज हांव बऱ्या पोस्टार आसा, बऱ्या हुद्द्यार आसा, बरें सांबाळून हांव जोडटां. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या फादर तो म्हणले तो म्हजो आशिर्वाद, म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद तो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तरातराचे आशिर्वाद हवे, तरातराचे आशिर्वाद. देखून आज आमकां देवाचें उतर आशिर्वाद जावंक पळयता. आशिर्वाद न्हय शिराप, आशिर्वाद. पळया हेचे पयले वचपाक आमी गेले जाल्यार पळया अब्राम सर जनांगाक एक आशिर्वाद. पळया कित्याक देवाचें उतर आयकलो. अब्राम एक ग्रेस्त मनीस, एक ग्रेस्त राय. सर्व दौलत ताका आसली, सर्व साम्राज्य ताका आसलें आनी देवाचें उतर ताका प्राप्त जाता. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें म्हणटा देवाचें उतर हाचे पयल्या वचपाक अब्रामाक, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो तूं भायर सर. कोण सोडूंक आसात?
आमकां इगर्जेंत आमचो बसचो जागो सोडूंक आमी तयार ना. इगर्जेंत आमचो बसचो जागो सोडूंक तयार ना. हांवें उण करून बसचें चॅर दुसऱ्यांनी बसलें जाल्यार सगळें मीस म्हाका किरी किरी जाता. वय खंय तांकां खबर जालो की आज अब्बा हां इल्लें पयलें हेजें हाडलें हांवें न्ही गे. अळे थोडे तशें करतात म्हणल्यार ते इंत बसतात कोत्ता म्हाका. तो जागो सोडूंक तयार ना. घर सोडटीत गी हां गांव सोडटीत गे सोडटीत गे अब्बा मेल्यार सोडची ना. कोण बळ्या येता आमकां उठयतलो बळ्या न्ही गे. हायवेच्या कितें तशें म्हणे आमी हांगात जल्म मोरले हांगात मरचे म्हणून व्हडले व्हडले JCB येतना पुरा धांवले नातल्या JCBच्या पदावड वाडच्या जाता. बळ्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोण तयार आसा. येदो व्हडलो अधिकार आसलेलो अंतत आसलेलो मनीस कोण गे गा परक्या देवाचें उतर आयकून गांव सोडचो आनी त्या मरुभुमीक वचो. मरुभुमीक पळया समृद्धी असलेले राष्ट्र उर देश समृद्धी असलेलो देश. आनी देव म्हणटा अब्राम तुज्या देशांतलो भायर सर. तुज्या दाईच्या गोत्रा मदलो भायर सर. तुजे दाईची गोत्र कोण नाका सैरी तेरी कोणी नाका भायर सर. तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर ये. कोण भायर येवंक रेडी आहात. म्हज्या बापायची आस्त म्हज्या पुर्वजांची आस्त. म्हाकाय समासम वांटो आसा. म्हाकाय मेळाचें ताका मेळ्ळो तो म्हाका मेळाचें. पळया सुरू कोणी नाका म्हूण चलतात. म्हाका नाका धाडटो म्हाका नाका बाय कोणाक जाल्यार दिया म्हणून येतात पेरगांवांनी बुरा. आतांची हायवे जाल्या रेट आनी खंडवट जाल्या उपरांत कितें कित्याक सोडिचें दया धर्म बुडोवूं कित्याक सोडिचें. म्हाकाय जाय गेली केस कोर्टाक म्हाकाय जाय. बापाय ताणें बुरा भितर गेला पळया देवाचें उतर म्हणटा हांगासर तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच. कोलो देश तो कानान देशा वच. कानान देश थंयसर कितें आसा सुकी दाड किरिचालू गिडां आं कांटेरी झाडां फातर रेंव त्या जाग्यार वच. कित्याक थंय हांव तुका व्हडली पर्जा दितलो. व्हडली पर्जा उपजयतलो तुजे तावन व्हडली पर्जा उपजयतलो. तो गांव दुदान आनी मोवान वळाशें करतलो. वसा वस. पळया संवसारांत अत्यंत नाका जाल्लो जागो कानान देश. कानान म्हळ्यार आतांचे सौदी इराक इरान कुवेट जॉर्डन कळ्ळें की ओमान ही पुरा राष्ट्रां कोणाक जाय तें कोणाक रावंक जाय त्या गांवांत. सावळी ना माती ना उदक ना पळय की. पूण पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारांत ग्रेस्त राष्ट्रां म्हळ्यार तिंत. दुदान आनी मोवान वळची राष्ट्रां म्हळ्यार तिंत. आमचें तें कांय ना. आमची माती कोणाकी नाका. पूण पळया ताच्या गर्भा भितर कितलें तेल आसा वळ्या खंय आसा. आज त्या तेला वरवीं ती राष्ट्रां कितलीं व्हड जाल्यान पळया. आनी देवाचें उतर म्हणटा वस त्या गांवांत सेटल जा. दुदान आनी मोवान वळाशें करतलो. वस कळ्ळें की. हांगा तुजें बरें बिजनेस आसा खंय आलांगार काट्या लागीं बरें बिजनेस आसा. चरंबोरी आमलेट सोडा सरबत शॉर्मा पुरा आसा. आनी देवाचें तुका उतर येता आनी म्हणटा तुजें आंगड बंद कर बिजापूर वचूं आनी ती मार्गा देगेर एक कळ्ळें हाळे ती करनासली ती वडा पावचें शॉप घाल. वचूंक रेडी आसा ते इतलें बिजनेस सोडून ती वचूंक रेडी आसा ती ना. पूण अब्राम गेलो न्ही. अब्राम गेलो देखून अब्राम देवाचें उतर आयकलो. कोण गी दिसनातलो देव त्या देवाचो थाळो आयकून बायसर गेलो अब्राम. त्या देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन त्या देवाचेर पातयेर बायसर गेलो अब्राम. आनी देखून अब्राम जालो एक आशिर्वाद.
एक आशीर्वाद देखून पळया तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो ही एक आशीर्वाद तूं जातलो ही एक आशीर्वाद यू विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल नेशन्स फॉर ऑल जनरेशन्स सर्व जनांगां आनी सर्व देशांक तूं एक आशीर्वाद पण आज संवसारांत एका पवित्र पुस्तकाचे 3 बलिश्ठ धर्म आसात एका पवित्र ग्रंथाचे 3 बलिश्ठ धर्म खंयचे ते एका पवित्र ग्रंथाचे 3 बलिश्ठ धर्म आसात एक ह्या संवसारांत खंयचे ते पहिलो जुदेव धर्म दुसरो क्रिस्तांव धर्म तिसरो इस्लाम धर्म एका पवित्र ग्रंथाचे 3 धर्म ह्या 3 धर्मांत बाबरतसो बापय अब्राम 3 धर्मांत अब्राम एक आशीर्वाद अब्राम एक बाबरतसो बापय कित्याक देवाक खाल जावन सरलो देवाच्या उतरा खाल सरलो देखून पळया तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतलीं बड्या संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतलीं असो एक आशीर्वाद जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अब्राहम आज आमकांय जेजू कितें करता तुमी आशीर्वाद जायचे येया तुमी म्हज्या बापाचो आशीर्वाद पडल्या न्हू येया मुखेल्ल्यांक खाण दिया थानेल्ल्यांक पिवण दिया उक्त्या आशिल्ल्यांक पांगुरोंक दिया बंदेत आशिल्ल्यांची भेट करा पिडेस्तांची सेवा करा पळया तो पूत आशीर्वाद जालो तो एक काजीन भाव आशीर्वाद जालो तो शेजारचो एक अंकल आशीर्वाद जालो आशीर्वाद असले जायते आशीर्वाद जावचे अवकाश दिसपट आमच्या जिवितांत दर दर म्हूण येतात दर दर म्हूण येतात ल्हान भुरग्यांक तावन वडिलां पर्यंत शिकोवंक तांक नातिल्ल्या शिकोवंक समजणी नातिल्ल्या एका क्लासीच्या विद्यार्थीक जर तर शिक्षो विद्यार्थी आशीर्वाद जालो जाल्यार सगळ्या जिवितांत तो ताचो उगडास करता कित्याक म्हज्या जिवितांत तो आशीर्वाद एक टिचर आशीर्वाद एक मास्टर आशीर्वाद एक याजक आशीर्वाद एक धर्मभयण आशीर्वाद कोणी खंयच्याय बाबतींत आशीर्वाद जावंक जायते अवकाश आसात पूण तो अवकाश आमी गळे वापरनासतना तो अवकाश आमी गळशी नासतना जर तर आशीर्वाद जावच्या बदलाक शिराप जाल्यार देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा म्हजे सरसिले पयस सरा तुमी शिराप पडलेले न्हू शिराप पडलेले न्हू पयस सरा कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव ताणयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना हांव उक्तो आशिल्लो तुमी म्हाका पांगुरोंक दिलो ना हांव बंदेंत आशिल्लो तुमी म्हजी भेट केली ना हांव अस्वस्थ आशिल्लो तुमी म्हजी सेवा केली ना केदाळा सोम्या केदाळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें ना तें म्हाका तुमी केलें ना आज कितलीशीं आवय कितलेशे बापय कितलेशीं भाव कितलेशीं भयणी एकसुरीं कश्टून आसात भुरग्यांक आवय बापायचें पडोवन वचोंक ना तांचे कश्ट पडोवन वचोंक ना तांची दूख पडोवन वचोंक ना कित्याक तीं आपल्या आपल्या जोडीर आसात आपल्या आपल्या हुद्द्यार आसात एका आस्पत्रेक गेल्लो एका प्रायवंताच्या घरा गेल्लो एका आवय बापाय लागीं उलयलो एका आवय लागीं उलयलो एकलीच आसा विधव जाल्या आनी तिचे लागीं उलयता आसतना ती म्हणाली म्हज्या पुतान सुनेन वा म्हज्या दुयेन जावयान म्हज्या रात्रांनी म्हजे सरसी रावजे म्हूण हांव सांगिना फादर रावजे म्हूण सांगिना पूण हप्त्याक एक फोन करना एक 10 मिनटां उलयल्यार पुरो ती उलयनात गे 15 दिसांसाठी फोन करतात 2 मिनटां कशें मागीर बरी आय न्ही वगत काणयताय न्ही फुटा जेवली न्ही बरें करून पळयतात न्ही तेन्ना ती उलयतात सवालां घालता सोडल्यार आळे पुता आयक पुता हांव जायत मागीर इल्लें बिजी आसा दवरता आनी एटी करता तितल्यांत म्हज्या काळजाचे अत्रेक म्हज्या काळजाची बोगणां आयकोंक म्हजो पूत रेडी ना म्हजी धूव रेडी ना थोडे फावटी
म्हाका फोन करनात, म्हाका पळोवनची हांगा एक मॅनेजर आसा तिका फोन करतात, मागीर कशें आनी ती म्हाका सांगता तुज्या पुताचें फोन आयिल्लें, तूं कशें विचारतली. म्हाका कित्याक फोन करूं ना ताणें. तूं मस्त उलयताय की, तूं मस्त उलयताय की. तांकां मस्त काम आसा, बिजी आसा, देखून ताणें म्हाका फोन केलें. आवय कितें बोगना जायत म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू, कितें बोगना. ती म्हणटा म्हाका ताणी म्हज्या सांगात रावून म्हजी सेवा करीचें म्हूण सांगिना. म्हाका इल्लेशें आयक केल्यार पुरो, म्हजें इल्लें सूख दूख समजून घेतल्यार पुरो, म्हज्या काळजाचे अत्रे काळजाची बोगणां आयक केल्यार पुरो म्हणून रडली म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. असं आमकां कोणाक आयकूंक नाका, आयकूंक नाका. जेजू म्हणटा आयका, आयका. आज आमी पेल्यांचे कश्ट आयकूंक आसात, गोवान बायलेचे कश्ट आयकूंक आसात, ताची दूख आयकूंक आसा. बायलेन गोवाचे कश्ट समस्या समजूंक आसा, आयकूंक आसा. गोवान बायलेक आयकूंक आसा, बायलेन गोवाक आयकूंक आसा. भुरग्यांनी आवय बापायक आयकूंक आसा, आवय बापायनी भुरग्यांक आयकूंक आसा. आज आयकूंक वेळ ना. भुरगें आयलें, ताचे इस्कालाचे इल्ले समस्या तुज्या लागीं सांगूंक आयलें, तूं कितें म्हणटाय म्हाका टायम ना पुता, हांव इल्लें बिजी आसा, मागीर उलय. ते जावन बापाय गेले गेले डा 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 डा. आरे पुता तूं मागीर सांगा, हांव इल्लें बिजी आसा, तोय बिजी. भुरगीं 2-3 फुटी येतात, सांगूंक अशें येतात, आनी ह्या वेळार तांकां वेळ ना. देखून भुरगें 2-3 फुटी प्रयत्न करता. ನರಿಯು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ನರಿಯು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, 1 ಸಲ ಆರಿತು, 2 ಸಲ ಆರಿತು, 3 ಸಲ ಆರಿತು, सोत वयतू. मागीर भुरगीं बापाय लागीं हांवे लागीं सांगोसना, तांचे भितर तो दवरतात. दुसऱ्यांक कोण आयकता तांचे लागीं सांगतात. ती कोणी आयकूंक रेडी ना जाल्यार मोती भितर तो दवरतात, आटयतात. डिप्रेशनाक वयतात. आज जायतीं भुरगीं डिप्रेशनाक वचोंक कारण आवय बापाय. जायती बायले आज डिप्रेशनाक वचोंक कारण घोव. जायते घोव डिप्रेशनाक वचोंक सोरोप कारण बायल. कित्याक म्हळ्यार आयकूंक तयार ना. यू डोंट लिसन टू देम. डोंट लिसन. देवाचें उतर म्हणटा आयक. तुका खान आसा जाल्यार आयक. पेल्याचे कश्ट आयक, पेल्याची रुदान आयक, पेल्याची बोगणां आयक. भुरग्यानो आवय बापायचें रुदान आयका. पयशे कितले आसतीत, सेवा कितलीय करेशी, दुसऱ्या करना, तांकां समाधान ना. तांचें उतर आयक, तांचे लागीं मोगान 4 शब्द उलय. दॅट्स इनफ. तें करूंक आमकां नाका. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांव आशिर्वाद जाता गी शिराप जाता. हांवें एक तरणाट्याची स्टोरी सांगली तुमकां न्ही गी. पळया 43 वर्सां सगळें जिवीत आवय खातीर. आनी आवय म्हणटा पॅरलायज जाल्ली आवय कश्टांनी हात उबार म्हणटा तो म्हजो आशिर्वाद. आज आमी आशिर्वाद जावंक जाय. भावान भयणीक आशिर्वाद, भयणीन भावाक आशिर्वाद, आवय बापायनी भुरग्यांक आशिर्वाद, भुरग्यांनी आवय बापाय आशिर्वाद, गोवान बायलेक आशिर्वाद, बायलेन घोवाक आशिर्वाद जावंक जाय. जर तर आमच्या कुटुंबांत असलो आशिर्वाद आमी एकामेकाक जायना जाल्यार सामाजीक सगळे संवसार आशिर्वाद दिवंक जाताय. म्हज्या बायलेक हांव आशिर्वाद जायना जाल्यार, म्हज्या गांवाक हांव आशिर्वाद जायना जाल्यार सर जनांक आशिर्वाद जावंक जाताय? जायना. हे मोतीन दवरिसे. देखून इगडी बुड्डोळे दांपा. हे करिश्माच्या काळार आमी आसा. आशिर्वाद सांग देवाचें उतर आमकां आपण दिता. आशिर्वाद तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरला. केंचें जाय तें मीन्स आज एकामेकाची सेवा केल्ल्यान, भुकेल्ल्यांक जेवण दिल्ल्यान, थानेल्यांक पिवण दिल्ल्यांत, उक्ते आशिल्ल्या पंगरूंक नेसन दिल्ल्यांत, बंदीत आशिल्ल्यांची भेट केल्ल्यांत, पिरेस्तांची सेवा केल्ल्यांत, असहायक परिस्थितींत असलेल्यांक सांगात दिल्ल्यांत, कश्टांच्या परिस्थितींत असलेल्यांक आधार दिल्ल्यांत आमी आशिर्वाद जाता. आशिर्वाद जावंक शाक म्हज्या कुटुंबांत, म्हणजे समारा, म्हज्या समाजांत असलो आशिर्वाद आमी जावंक शाक. सोम्याची कृपा मागया. आमीन. उबी रावया. आमचो बावर तूं सारया. सगळीं सांगता सतमंता देवाक सर्वोदयरा बापा सगळ्यांनी भितर मेजेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताजे क्लेस पुताक आमच्या समियाक जो पवित्रत्म्या वरवीं कृपे संभोवलो
हांव गरमरयेतां जल्मलो 5 मिल्यां तरी कसोसले तुका क्रुसा जोडलो तो मिलान देखणी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर्वदिता देवाच्या उजव्या बसला तीन दोन शिवानी मेल्ल्यान ती मर्सिबी करूंक येतलो सद्वंतां पवित्रात्म्याक कतोलीक पुयसबीक उक्तां सेकतात पदकाचे मुक्षणी कुडीचे जिवनपान सस्ताचे जिवीत आमेन हेच आमच्या बवर्तान आमच्या पातळीन बरोवशान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएका देवाच्या पांयांतळा समर्पिया सर्गींच्या बापा पोय सभेन सुवार्ता परगट कच्च्या पवित्र वावराक समर्पण केल्ल्या पापसाहेब गोळी बाब आनी हेर धार्मीक मुखेल्यांक आत्मीक रुपांतराच्या परजळान बर म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. देशाच्या प्रगती खातीर वावरच्या मुखेल्यांनी सत्तानितीन जियेवन प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करूंक बेसांव दी म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां तुवें तुज्या सदैवी परजळान भागीदारां केल्याय हो परजळ उणो जायना जावच्याक आमचो बवार्थ आनी बरवसो जिवो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक केदींच पयस रेवरिनासता तांचो मोग करूंक आनी तांच्या दैवीक अणभवगतान प्रेरण जोडूंक तूं आमकां शिकय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी देवाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन प्राजिताचो महत्व समजून जिणेंत निराशी जायनाशें जेजूक वेंगोवंक तांकां बरें मोन दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सोमेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जियेवन आमची जिणी बदलून रुपांतरपणाचो अणभव जोडून हेरांक तो वांटो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी पोर आमी दोळे धांपी आमच्या आसकासकी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतना बसला तांचो उडा आसकडया तांच्या बसत मागया आमी आमच्या कुटुंबांत ज्या स्थानार हांव आसा थंयसर आशिर्वाद जावंक एकामेकाचो आशिर्वाद जावंक सुमेची कृपा मागया. सुमया तुजे मुखार दवरलेली मागणी देन स्विकार कर. आज तुजें उतर आमकां सांगता ताका तुमी आयका. आज आयकूंक मस्त जण फाटीं सरतात. सुमया उलयतले मस्त जण आसात आयकतले कोण नात. असलें आयकुचें बरें काळीज म्हजें तें रस कश्टतेल्यांचें रुदान रडतल्यांचें रुदान कश्टांत आसलेल्यांची स्थितीगत आयकुची कृपा म्हाका दी. ह्या मुखांतर हांव एक आशिर्वाद जावंक बरी हांव एक सर्वजनांगांक म्हज्या कुटुंबादारांक म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या सस्सामारा म्हज्या समाधीन आशिर्वाद जावंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
पण गे बापा मोकळचा सो म्हणजे बापिनीनं म्हणजे तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असले जामण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानन बहुदयाळ बापा आमच्या देवा आमच्या कोरण्य पळोवनी पण तुझे काकुळतीचे सासणीक येवजण पाळून आमच्या सोडून दरा जेजू ख्रिस्त वरवीं आमच्या मरणासो तुवें भस्म केलोय आणि आमकां अमरपण परगटली त्याच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाच्या या बलिदाना वरवीं तुझ्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आणि अमरपण जोडूंक आमकां वखर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातले भूपाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी गुरु फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कणीनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो कष्ट मरण मैमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय या सताची आमकां कात्री दिवच्या आपले मरण कसले जावचे असले ते आदी फुडें जेजू सिसांग कळोवन दिले आनी पवित्र दोंगरार आपले मैमेसो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार ताणें फांकयलो देखून सर्गींच्या दळबारां सांगाती पृथ्वीर थांबन आसतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता
बहु पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणी न उडा आणि वाय नसले जेजूचे मास आणि रगसान बदलची पवित्र आत्म्याची बहु पवित्र घडी हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता भक्तीनी रेतींत आमी वांटेली जावया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशीने कश्ट मरण सुसंगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता संकुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी उठलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत उंडोरे सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगा सेवतेल्या मा समेस्तां पवित्रत्मे वरवीक टैं कर म्हण विनम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. लियो आमचो पापा पिटर पोलो आमचो गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी इस्तगती दोंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पोती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या आसुकांत आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सडूंदराची आचिने मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे बरें आमी देर दोन मागता आसतना आमच्या जिवितांत समेचें उतर आयकून आशिर्वाद जावचे दिशेन प्रयत्न काडूंक जाय कृपा मागून सांगता. म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी श्रीकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बोगस पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयेकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाठाई कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया.
घालया. पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शिडी. आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस संवसारी आयिल्ली. ताचें उतर आयकून सर्व जनांगांक, आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक, आमच्या बगलेन आसलेल्या समेस्तांक, आमच्या घरांत, आमच्या समाजांत, आमच्या सत्समारांत आमी एक आशिर्वाद जावंक आपण दितात. ती शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमीन. प्रार्थुया. भूदयाळ बापा आमचे देवा, तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसयताय तें आमकां भोव नासलेलें तुजें मोगाचें देणें. तुज्या प्रितीवंत पुता सारकी कुणयत्म्यान पवित्रन आनी महिमेवंत जावंक तूं आमकां आपयताय. हें आनी हें अमोलीक देणें तूं आमकां फावो करताय म्हूण आमी बसयता. तुज्या पोवण्या प्रमाणे जिवं ह्या पवित्र काळार अदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज जडूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जिवन क्रिस्ताच्या आनी क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. चिन्येच्या सदी सारी सोम्याच्या त्या मेटानी समकतलो चिन्येच्या सदी सारी सोम्याच्या त्या मेटानी समकतलो हांव गायानानी.
समोजेत ताची संगी असताना उगड म्हाका भोगला जिणेच्या सुदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी मोगाळ पुता सोवे हांव मोरे आशिर्वादी नमान बाळक जेजू आशीर्वाद रोजारी साहेबिनी आम्हा बसत वेळात सगळी संगता भगवंत कृष्णाचे कृपे विरमका आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भक्तीन मी सन्मान जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तांक देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू ऑल मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळक जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा हांव न्हू ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बाळक जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळक जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायती अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत प्रत्येक पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.